नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक. आता पळोवया कांय वेळचीक खबरो. मुख्यमंत्री अमेरिकेंतल्यान परत येवन नेटान कामाक लागला ते पळोवन काँग्रेसवाले काचाबूल जाल्यात. नाका आशिल्लीं विधानां करून फुकटची प्रसिद्धी घेवपाचो यत्न करता. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान हें बंद करचें. भाजपान सल्लो दिला. पर्रीकरान मुख्यमंत्री पद सोडचे आणि नवो मुख्यमंत्री नेमचो अशी मागणी शुक्रारा काँग्रेसीन केल्ली. दुयेत आसतना लेगीत पार्टी ताका काम करपाक सांगता काय कितें असोय प्रश्न काँग्रेसीन विचारिल्लो. ते फाटभुंयेर भाजपचो गोंय महासचिव उलयतालो. आज सकाळीच सगळ्यात बऱ्याचशा न्यूजपेपरांचेर काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकार हांच्यांनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी राजीनामो दिवचो आनी आपले जिवाची काळजी घेवची अशा तरेचे वक्तव्य काल केल्लें आसा. तेजो निशेध करपाक आज हांव आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेता. चीप पब्लिसिटी मेळोवन पयल्या पानाचेर बातमी येवची म्हणून अशा तरेची वक्तव्यां ही गिरीशान करची न्हय वा हांव ताका एडवायस दिवपाक सोदतां. गोंयचें सरकार स्थिर आसा आनी त्यामुळे गिरीशान काळजी करची आपले आमदार सांबाळपाची. कारण ताका गरज आसा खरी ते 16 आमदार एक संघ आसचे हें सांबाळपाक ताणें प्रयत्न करचो. सगळ्यात काँग्रेस आमदारांच्यो लायनी लागतल्यो तांकां मेळपाक आनी बरेचशे वैयक्तीक सगळेच जाण हे आमदार वैयक्तीक मनोहरभाई पर्रीकरांक मेळ्ळले आसात आनी तेंच्यांनी ह्या गोंयांत परत एकदा बऱ्या तरेन राज्य करचें अशें एडवायस अशा तरेचो हें तेंच्यांनी सांगलेलो आसा. हें कदाचित गिरीशाक खबर आसची ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एडवायस करपाक गिरीश बाब कोण? गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एडवायस करपाची गरज गिरीशाक करपाची गरज ना. मुख्यमंत्री हे सक्षम आसात आनी अमेरिकेच्यान येतकच तेंच्यांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांच्या ऑफिसरां बरोबर बैठक घेवप तेंच्यांक चालू आसा. मायनिंगच्या संदर्भांतल्या विशयाचेरूय तेंच्यांनी वेवस्थीतपणे बैठक घेतली आनी ते एडमिनिस्ट्रेशनाचेर सगळे आपले लक्ष केंद्रीत करून ते गोंयांत काम करत आसात. इंदिरा गांधीन देशांत लायिल्ल्या आणीबाणी विरोधात जागृताय करपा खातीर देशभर मोहीम राबयताले अशी माहिती राजेंद्र आर्लेकरान दिल्या. कांय वर्सां पयलीं आमच्या देशांत आणीबाणी लागिल्ली आनी त्या आणीबाणीच्या संदर्भान पूर्ण देशभर भारतीय जनता पार्टीन एक कार्यक्रम करप अशें थारायल्लें आसा. ब्लॅक डे फॉर डेमोक्रेसी, लोकशाहीच्या दृश्टीन एक काळो दीस असं म्हणून पूर्ण देशभर मनोवपाचें भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्लें आसा. ह्या 26 जुनाक आमी गोंयांतय एक कार्यक्रम करपाचें थारायल्लें आसा. आमचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पी मुरलीधर राव हे ताच्या खातीर खास करून गोंयांत येवपाचे आसात. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा हॉल पणजे हांगासर सांजच्या 4 वरांचेर आमी हो कार्यक्रम करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. मडगांवच्या अस्विसय रुग्णालयाक शुक्रारा लागिल्ल्या उज्याची चवकशी करतलो. रुग्णालयांतल्या डायलिसीस दुयेंतींची वेवस्था शारातूच हेरकडे केल्या. तशेंच नवें जिल्लो रुग्णालय 6 म्हयन्यांनी सुरू जातलें. भलायकी मंत्र्यान माहिती दिल्या. हॉस्पिसियोच्या डायलिसीस विभागान शुक्रारा उजो लागिल्लो देखून विभागाची डायलिसीस मशिनरी पेड्ड्यार जाल्या. तशेंच हॉस्पिटलाची बिल्डिंगूय खूब जुनी आशिल्ल्यान सामकीच धोकादायक जाल्या. पूण हो विभाग चलोवपी कंत्राटदार कोर्टात गेल्ल्यान सरकार कांयच करूंक शकना अशें मंत्री म्हणटा. And check what is happening and what actually sparked off this fire. Now there are many interpretations of what is happening. So I have just moved a note today to have appoint a committee under Secretary Health to investigate. Along with the following members will be Dr. Dalvi, Director Health Services, Dr. Aira, Medical Superintendent, Dr. Rajnanda Desai, Additional Secretary Health and Under Secretary 2, and Dr. Disa. There are a lot of reports. I cannot make any allegations without knowing facts from the fire department, and also from there on the ground, from the security and all, we'll have to get some information. The room where this fire got started, I'm told, I'm not sure, that there was somebody staying there and there was a stove which was being used there. So what is the reason that sparked off this fire? So now we have to secure the security of the patients. We cannot take a risk by again giving electricity connection there till the fire department gives us the thing. And it looks very dicey because the ceiling has fallen, everything. And also I want the media to know that in 2013 a letter was issued to that concerned person who was running the dialysis facility to vacate that place. Now the problem is that he has taken us to the Supreme Court.
and as a result of which we cannot do anything, neither do further anything. But we need another 6 months, they say, to complete the hospital. Now all equipment and everything, right from MRI to everything, it will be a state-of-art hospital. I want jenna te dialysis center तेका जे फायर आउटब्रेका खातीर ते डॅमेज जाल्ले आसा, लोकांनी चिंता करपाची गरज ना. कित्याक आमी आयजूच आमी डिस्कशन जालें, कोणी तरी म्हाज्या कडेन वाज घालपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक ही वॉज रिफ्युजिंग टू अंडरस्टँड. 5 सेंटरां मडगांव भितरूच आहा, 5 सेंटर रेकग्नायज केल्ले आसा. ते 5 सेंटरां डायलिसीसचे आहा, ते DDSSY रेकग्नायज सेंटर्स आहा. पेशंट थंय वचून डायलिसीस घेवं शकता. आनी मेडिकल सुपरिटेंडंटान इंस्ट्रक्शन दिला की कोणाकूच त्रास जावं न्हय, त्रास जाल्यार तुमी तांकां थंय डायवर्ट करपाचो तुमी प्रयत्न करूंक जाय. गुजराताक वैजकी विम्याच्यो सध्या 2 येवजण्यो चलता, एक केंद्र सरकाराची आणि एक राज्य सरकाराची. ह्या योजनांचो अभ्यास करपाक एक पंगड धाडटले. उपरांत गोंयांत कशी येवजण राबोवप हाचो निर्णय घेतले. तशेंच मधुमेहाच्या दुयेती सारक्या यकृताच्या दुयेंतींक आर्थीक आदार दिवपाचो विचार चलता अशें मंत्री म्हणटा. So now I just wanted to get a clarity. They have running 2 types of models. One is using the insurance, one is using a trust model, and one is a hybrid model, which is integrated model for the state. And you need to know what model you are going to run, because now you will have a central scheme also, so how to integrate it along with this scheme. And so we are sending this team next week to Gujarat. After they come back, after having detailed presentation and getting sufficient information on how they are running the scheme, we will make a present to Chief Minister, and then we will take a decision what we want to do. Of आयुष्यमान भारताचो जो स्लोगन हा, आयुष्मान भारत म्हणजे इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर, आणि सगळ्या दृष्टीने वेलनेस सेंटर्स बी काही कडे आयडेंटिफाय केल्या. आणि डायरेक्टर कडे आयज सकाळी चर्चा केली, काय काल सांजे चर्चा केली आमी, की आमी आनी सेंटर्स वेलनेस सेंटर्स आयडेंटिफाय करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. म्हाका दिसता आमचे धारबांदोरा एक आयडेंटिफाय केल्ले आसा, ठाणे आयडेंटिफाय केल्ले आसा. बेसिकली वी डू ऑल ब्लड टेस्ट एंड ब्लड डायग्नोस्टिक्स. सो Abbott's is a company that is already supplying ASTAT machines to us. So they have started in Sikkim full liver screening for the population. So we will take it up on a pilot basis in the state of Goa. So this will help us as on preventive care basis, and it is very important, especially in place like Goa. It is very important to have this liver screening, because a lot of people have cirrhotic liver, so many reasons are there. So this will help us to take preventive care and also to take corrective steps and guide them. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचे काम चालू आसा. या प्रकल्पाचे काम 18 महिन्या भितर सोंपयतले अशी माहिती भलायकी मंत्र्यान दिल्या. रूम पावले इतले आमचे काम चालू आसा, आनी ह्या स्पिडान आमचे काम चालू आसा. आयज सकाळी येताना हांव सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल काल फावंडेशनाचे कॉन्क्रिटींग घालून जाल्ले आसा. स्टियरिंग कमिटीचे कितें मिटींग उरल्या तेजे खातीर ते हायट रिलॅक्सेशना खातीर म्हाका 2 दिसान CMान दिता म्हणून सांगलेले आसा. आनी ह्या तरेन आमी एक 10 स्टोरी बिल्डींग थंय बांदून एक सुपर स्पेशालिटी पेपरलेस हॉस्पिटल, एक ड्रीम आमचो जो आशिल्लो ते फुडल्या 18 म्हयन्यान आमी पूर्ण करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. गोंय सरकाराचें संतुलन पिड्ड्यार जालां. सरकारा विरोधान आवाज काडटा ताचें तोंड बंद करपाचें कारस्थान चलता. आंदोलना वेळार पॅरा शिक्षकां फाटल्यान उबी राविल्ल्यान आमच्या आवरप्यांचेर केसी घातल्या. महिला काँग्रेसीन सरकाराचेर फार पेटयला. म्हापशेच्या प्रथम सत्र न्यायदंडाधिकाऱ्यान महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो तशेंच स्मिता देसाय, रेश्मा प्रभू आणि तृप्ती तिळवे ह्या 3 पॅरा शिक्षकांकूय समज धाडला. हाचेर 3 जुलयाक सुनावणी जातली. सेवेत कायम करचे हाच्या खातीर पॅरा शिक्षकांनी 2017 गोंय विधानसभे समोर आंदोलन केल्ले. तेन्ना महिला काँग्रेसीन तांकां तेंको दिल्लो. ते फाटभुंयेर ही केस आसा. पॅरा शिक्षकांक सदांच तेंको दितले अशें प्रतिमा कुतिनो म्हणटा. BJP is today showing its frustrations, showing its desperation, and has started filing false cases, criminal cases against those who voice out against them. And we, the Goa Pradesh Mahila Congress, are become the victims. The first victims of the BJP government, where they have started to file criminal cases on those who are voicing and exposing them. We are Mahila Congress ladies. We will not shy away. We will fight our battle. We will not give up. We will always, truth shall prevail, and we will always stand by the truth. And such dirty tactics of the BJP government are not gonna demoralize us, demotivate us. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो.
मडगांव फोंड्या राष्ट्रीय महामार्गाच्यो पनवती सोंपना कोट्यांनी रुपया मोडून रस्तो चकाचक करता थंय आसा, पूण पयल्याच पावसान लोटले वाठारांत मुंगल्लो. सरपंच तिडकला, पूण आमदार भौशीक बांदकाम खात्याच्या फाटल्यान पांय मुंगरून उबो रावला. हो खंयचो अंतर्गत रस्तो न्हय तर भौशीक बांदकाम खात्यान बांदिल्लो राज्य महामार्ग. पूण गेल्या सप्तकांत पडिल्ल्या पावसांत मडगांव फोंडा महामार्ग सामको पेड्ड्यार जाला. शेनवारा लोटली आनी कुट्रेचो सरपंच तशेंच थळाव्यांनी रस्त्याची पळोवणी केली. रस्त्याचें काम बरे तरेन करूंक ना अशें थळाव्यांनी सांगलां. आयकात ते कितें सांगतात ते. फ्रॉम राया टू अंबोरा रोड आख्खोच सिंक जाल्लो आहा. एक लेनीन तरी गाडयो चलोवंकूच जायना, तेका सिंक जाल्ल्या तेकाय लागून मागता हांव PWD लागीं कितेंय तरी हेचो रेमेडी करचो बेगीच्या बेगीन. फ्रॉम राया टू अंबोरा ड्रेनेजीस प्रॉपर ड्रेनेजीस ना, त्योय तांचेर लक्ष घालून ड्रेनेज सारके करचे आनी जूय ड्रेनेज ना थिंगा कन्स्ट्रक्शन करचें म्हणून मागता. जे आतां हें जालां तें कांय व्हडलोसो इन्सिडेंट जावं ना, खाली हेंच डंपिंग जालां, हेंच आतां सकला गेलां. पूण आज पॅसेंजर भास वता आसतना हें जर तर सकला गेल्लें जायत जाल्यार लोकांक कितले त्रास जातले आशिल्ले, लोकांक कितलो इन्सिडेंट घडटलो आशिल्लो. अशें जावपाक जायना. आमचो एक रिक्वेस्ट आसा गोवोरमेंटाक, हो आतां इल्लोसो कुडको असो जाला, हेज्या फुडें आनी खूब लेंथ आसा हे रस्त्याचें. गोवोरमेंटान येवन सारकें चॅक करचें. हाज्या फुडें दुसरे कडेनूय ते सकला वचना जावपाक लागून वो वचपाचें आसा जाल्यार आतांच प्रिकॉशन घेवन तें गोवोरमेंटान सारकें चॅक करपाचें आमचें सांगणें गोवोरमेंटाक आसा. हो रस्तो खूब लांब आसा. गोवोरमेंटान जाता तितले बेगीन येवन हे फुडें हो सगळो रस्तो चॅक करचो. हेज्या फुडें अशें जावपाक उपकारचें ना. रस्त्याच्या कामा वयल्यान थळावे लोक भौशीक बांदकाम खात्याच्या विरोधात उलयतात जाल्यार आमदार आलेक्स रेजिना लॉरेन्स भौशीक बांदकाम खात्याचे समर्थन करता. हॉटमिक्स तर घालूं ना, आमी हॉटमिक्स रिस्क घेवन गायला. कित्याक गायलो हॉटमिक्स रिस्क घेवन? कित्याक सारको बॅड कंडिशन आसलेलें. घाना जाल्यार आमकां गाडी पडटा आसली, आमकां क्रिटिसायज करता आसले. आनी आतां गायलें मातशें क्रिटिसायज जालां आमकां, नो डावट. बट लोकांक गेले पडे लोकां पड कितें त्रास जाता तेजें आमी एक्शन घेताय. PWD गेले आमी कॉर्पोरेशन म्हाका कॉपरेशन आहा, हांव पर्सनली वचून सुपरवायज करता. आनी रोडाचे द सॉयल जी पड सॉयल आहा ती चिखलाची, सो चिखल आहा तो एम्बँकमेंट ती दोड बांदलेली, ती दोडे पोंदाच्यान स्लीप जालो हे वेटाचेर आनी दुसरे सायडीन भायर सरलो. ताका लागून इल्लें हें जालें, सेटलमेंट जालें. आतां सेटलमेंट जालें तें इज बीन टेकन केअर. दोनी सायडी वॉलाचें पायलिंग करताय, प्लस ही एज आहा ताकाय पायलिंग करताय, एंड ऑल नेसेसरी थिंग्स हॅव बीन डन. हे रोड गेले तेजेर आनी पोंदाच्यान चिखल आहा तो हें जालो, इट गेव वे ऑन द अदर सायड. आय थिंक वी वील डू इट. मातशें तेंगेलें PWD गेलें मातशें कॅल्क्युलेशन जावं ना एज फार एज द चिखल इज कन्सर्न. सबसॉयल पडे आहा ती सारकी सिल्टाची, ती तांकां तितून हें जालें नॉलेज ना जालें एज फार एज दॅट इज कन्सर्न. बट एनीवे, बट वी आर टेकिंग ऑल स्टेप्स. आमकां कोणा त्रास करपा नाका आनी जे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां तोच कॉन्ट्रॅक्टर रिपेर करता आनी रिपेर करून दिवपाचें, सगळें करून दिवपाचें. हें PWD गेले, इट इज देर इन द गॅरंटी. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. केंद्र सरकारान अधिसुचोवणी काडून गोंयच्यो मायनी परतून सुरू करच्यो, खण पिडितांनी मागणी केल्या. मायनिंग बंद जाल्यार 100 दीस जाले ते फाटभुंयेर तांणी फोंड्यां रॅली काडिल्ली. खणी सुरू जाय मेरेन धरणें चालूच दवरतले अशें खणपिडीत सांगता. गोंय मायनिंग पीपल फ्रंट संघटनेच्या वांगड्यांनी शेनवारा फोंडेंत रॅलीचें आयोजन केलें. फार्मागुडेर सुरू जाल्ल्या रॅलीचो क्रांती मैदानाचेर समारोप जाला. दुसरे वटेन राज्यांतलो खण वेवसाय परतून सुरू करपा खातीर उक्ते आशिल्ल्या पर्यायाचेर चर्चा करपाक मुख्यमंत्री पर्रीकार फुडल्या सप्तकांत प्रधानमंत्र्या वांगडा बसका घेतलो. आता मायनिंग ठप्प जाल्या कारणान आमी सगळे आयज रस्त्यार येयल्ले आहा. म्हणून आयज आमकां 100 दीस जाले हे आमी धरणां धरलेले आहा
आनी आमकां कांयच आमकां सोल्युशन मेळना म्हणून आमी मागता सरकारा कडेन की इमिजिएटली हेचेर ऑर्डिनन्स काडून बेगींतल्या बेगीन मायनिंग सुरू करपाचो. एक गोंयचेर एक अटॅक केल्लो कसो आहा, गोंयचेरूच न्हू तर भारताचेर हो अटॅक जाल्लो आहा मायनिंग बंद करून. आमचे 40% ऑफ दी गोवन पॉप्युलेशन डिपेंडेड ऑन मायनिंग. जर मायनिंगूच आमची बंद जाली जाल्यार फुडलें आमचें जिवन, आमची बायलां भुरगीं, तशेंच आमी लोन काडलेल्या तेजे लोन कशें फारीक जातले हेचेर आमचें व्हडलें संकट येयल्या. म्हणून ह्या खातीर आमी आज हजारांनी लोक आयज रॅली काडलेली आहा. भुरग्यांचेर उपास पाळीचे बाल भुरग्यांचेर उपास पाळीचे प्रसंग येयलो आहा मायनिंगा खातीर. ते बेगीच्या बेगीन चालू करून आमकां सगळ्यांक येयलें. आयज भुरग्यांचें शिक्षण आमचें अडोन उरलेलें आसा. आयज बँक आमकां लोन खंय दिनात. आनी तेन्ना हांव आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां आनी काय ना, गोंयांत फक्त 80 ते 90% डिपेंड ऑन मायनिंग. बाकी ट्युरिजम ह्यो टायमाकूच आसा आमच्या गोंयांत. ताका लागून बेगीन आमच्यो मायनी चालू जावन तुमकां बरी हें दितलो अशी हांव आशा बाळगता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. मोठे उमेदीन साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक येवकार दिलो, पूण तो कांयच उपयोगाचो ना. आता प्लास्टिकाचेर बंदी होच गोंयच्या कोयराक पर्याय. महाराष्ट्र प्लास्टिकाचेर बंदी घालूं शकता जाल्यार गोंय कित्याक घालूं शकना? आम आदमी पक्षान प्रश्न केला. We visited the plant 2 weeks ago and we found out that the dumps, 55,000 tons of waste which was there originally has not been cleared. It's only a small 10,000 amount of garbage that seems to be cleared off the original garbage dump that was there. And that is a really sad state of affairs. We've noticed that the baling is failing. All the garbage which is supposed to be segregated and put into different recyclable components like plastic, paper, metal, everything is completely dirty. ज्या कोयराचेर प्रक्रिया करप शक्य ना असो कोयर कर्नाटकान घेवप बंद केला. हो कोयर खंय वता हे कोणाकूच खबर ना. देखून राज्यांत प्लास्टिकाचेर बंदी घालची अशी मागणी आपचो निमंत्रक एल्विस गोमसान केल्या. प्लास्टिकाचेर बंदी येवपाकच जाय. प्लास्टिकाचेर बंदी जर महाराष्ट्र घालूंक शकता जाल्यार हांगा कित्याक घालूं नये. आनी प्लास्टिकाची बंदी कमीत कमी 1 वर्स तरी घालून तुमी पळया कितें परिणाम जाता तो. कित्याक फायनली तुमचे कडेन जर ती गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, तुमी कितल्योय क्लेम केल्यो 100-200 कोटी मोडून असले प्लांट घालपाचो जो प्रयत्न चल्ला, वेळ आयला की परत डिसेंट्रलायज करपाचो. प्लास्टिकाचेर बंदी घालची आनी लोकल बॉडीज आसा तांकां हें सगळें रिस्पॉन्सिबल करून सेग्रिगेटेड वेस्ट हँडल करपाक एक प्रोफेशनल एडवायस दिवचो. CRZ अमेंडमेंट नोटिफिकेशन दॅट इज प्रोपोज्ड, जंय 200 मिटराचेर जे फ्रॉम हायटायड लायन जो नो डेव्हलपमेंट झोन आसलो तो आतां 50 मिटरांचेर व्हरपाक सोदता. हीच गार्बेज जर हँडल जायना, होच इन्फ्रास्ट्रक्चर लोड जर सांबाळूंक जायना जाल्यार फुडें कितें जातलें हाजेरूय प्रश्न आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. साळगांवां अत्याधुनीक कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारला, पूण गोंयची कोयरा समस्या तो सोडूंक शकना. आतां जाता तितले बेगीन वेर्णा नवो कोयरा प्रकल्प हाडटा. मुरगांव मालाची कोयरा समस्या कायमची सुटयता. पंचायत मंत्र्यान उतर दिला. परतून मंत्र्याचे आनीक एक आश्वासन. ह्या वेळार तो म्हणटा मुरगांवांतलो कोयराचो प्रश्न सुटावो करतलो. कित्याक तर मुरगांव पालिका मंडळान चिखली आनी चिकोळणा बोगमाळो पंचायत वाठारांतलो कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्या. ते खातीर चिखली पंचायतीच्या वापराविना आशिल्ल्या 7 क्युबिक मिटर कॉम्पॅक्टराचो वापर करतले. We are still grappling with the garbage issue. Except having one scientifically managed plant at Saligaon, entire Goa, we are grappling for a permanent solution to finish garbage in Goa, for a clean and green Goa. As such, in Murmungaon also we are struggling. Murmungaon Taluka itself, what we have are solutions for the time being. As one such solution, I have requested, we have a compactor truck which was given to the Chikalim Panchayat through CSR. We have not been able to utilize it much, so what I have requested the municipality, we will give you this truck because they are short of one truck, and you lift our garbage which is hardly about 3 tons from this panchayat as well as from Bogmalo 3 to 3.5 ton, and you utilize the truck. Further also we will assist them in finding a permanent solution of speeding up the government's proposal to have the 3rd garbage treatment plant at Verna. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.
चांद्रा वाठारांतल्यान शेगीत जावपी जड वाहनांची येरादारीक मातसो ब्रेक लायला. सकाळी 7:30 ते 9 आनी दनपारां 11:30 ते 2:30 ह्या वेळार ह्या मार्गार जड वाहनांक बंदी घाल्या. विद्यार्थ्यांचे सुरक्षे खातीर थळाव्यांचे मागणे वयल्यान हो निर्णय घेतला. चांद्रांतल्यान कुडचडे जावपी जड गाडयांच्या येरादारीक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो. ह्या विरोधाच्या फाटभुंयेर थळावो आमदार, पंचायत, ट्रक मालक संघटनेचे वांगडी, ट्रॅफिक सेल आनी थळाव्या पुलिशेन हो निर्णय घेतला. We have decided that the traffic will be stopped from 7:30 to 9 a.m. and 11:30 to 2:30. That's on account of course, the children from the school, just for security reasons, and so that the roads are cleared during those hours, the peak hours when the children are left from the school. And then of course we've taken a decision that the heavy vehicles carrying basalt should be stopped. जे ट्रक बोल्डर घेऊन येतात बसायड फ्रॉम सावंडे टू गुडी, स्पेशली गुडी क्रॅशर बी आसा थिंग येतात. एक्चुअली ते पयलीं तेशे येताले केपें पारोडा ते सायडीन येताले, ते आतां हिनी येतात. आनी आमगेले S8 पळ आसा ते आमी कितें आतां उणें 1.5 रोज जालें आमी ते झगडताय ते डिनोटिफाय करपाक, आनी रोड बंद ना त्या कारणाक लागून आमकां तो प्रॉब्लेम जाता हिंगा हेवी व्हेकल त्या लोकांक. सो तेका लागून मुगेलें हांव आतां डिसिजन घेयलां एटलिस्ट ते पूण बोर्डरान ट्रॅक येताय ते आमी ते बंद करपाक. आनी हांव तेवूय मुगे नोट घातलो कलेक्टराक आनी तेवूय हांव बंद करतलो. क्लबहाउस डायरेक्शन आपोवपा धाडले आनी जेन्ना बोवाळ केली 365 लोकां दोदरी हाडलें आनी क्लबहाउसांनी तें एक्शन घेवपा मुखार चल्लो. PI येयलो, मागीर PSI येयल्ले, सगळे साहेब बी येयल्ले. पूण ते आमकां टायमींग दिला सकाळी 7:30 ती दपरांची 9 पासून नो एंट्री, दपर 3:30 2:30. पूण आमी आज सॅटिफायड जाले आनी तेणें आमकां उतर दिला ह्या टायमा भितर आमकां गाडी येवप ना, ह्या टायमा भितर आमी येवपा आमी रेडी आसतना आमी टायमाचेर येतले. इश्यू केल्लो लोकांनी आमी हें कोत्ताय म्हळ्यार एंट्री भायर वयताय म्हण रॉंग टायमाचेर हेवी रोड म्हण. मात तेजें रोखडें क्लब हावसाक फोन मारलो, क्लब हावस म्हणून लागलो आपूण मिटींग घेता आनी तुमी सेटल करता म्हूण तेणें आयज सगळें एकठांय केलें आनी बरें सेटल अशें केलें म्हाका दिसता. तेणें मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. चिखले पंचायतीन शेनवार सावन कॅशलेस अर्थीक वेव्हार सुरू केला. पुराय देशात कॅशलेस वेव्हार करपाचें केंद्र सरकाराचो विचार आसा. ते फाटभुंयेर गोंयच्यो सगल्यो 191 पंचायती हे येवजणेन हाडपाक पंचायत खात्यान फुडाकार घेतला. चिखली पंचायतीन शेनवारच्यान लोकांक ऑनलायन सेवा दिवपाक सुरवात केल्या. दाबोळीचो आमदार आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हून ह्या सेवेचें उक्तावण केलें. Entire South Goa, from Chikalim Panchayat, it is going to go cashless. Whether it is your house tax, whether it is your license, whether it is your different fees of the panchayat can be paid without actually cash being paid through your credit card. And this particular facility is being done through HDFC. To my memory, they have done in one of the panchayats in the north, and this is the second panchayat in the south. We are slowly moving towards e-governance, wherein certain things people without coming to the respective panchayat will be able to avail of those particular certificates online. What is of importance is whole idea is that the people should get the e-governance, meaning is that they should get services at their doorstep without stepping out of their house or without having to physically come to the panchayat. लोकांकूय आतां चड त्रास जावपा न्हय. समज कोणा कडेन कितें कॅश ना जाल्यार तुवें कार्ड स्वॅप करूं जाता येवन. लोकां आतां लायनीकूय रावपा नाका आनी तुज्यान घरा बसून देखून हे सुविधा तुका आहा कळ्ळें न्हू. आनी थोड्या दिसांनी आमची ऑनलायनूय सगळें स्टार्ट जातलें, इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट्स सगळें, आनी हें लोकांक बरें पडटलें. आतां वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.